पावसात जातल्या संसर्गजन्य रोगांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर भलायकी खात्यान उबारल्यात पावलां। मलेरिया आणि डेंगी विशीं जागृताय मोहीमय घेतल्या हातांत। गोंयान मनयलो संवसारीक योग दीस। विद्यार्थ्यांबरोबर सरकारी, खाजगी आणि शैक्षणिक संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी केली योगासना। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेने घेतलो शिबिरात वाटो। सोन सड्यावेलो उजो पालवलो तरी कोयराचे वर्गीकरणाचो प्रश्न मात अजूनही धुमसता। फुडल्या सप्तका भितर प्रश्न जाग्यार घालपाचे उपमुख्यमंत्र्याचे उतर। वास्कोच्या द्रिशल आणि ऋतिकेशाक डॉक्टर गंगूबाई हंगल गुरुकुलाची शिष्यवृत्ती। भारतातल्या प्रतिभावंत गायकांचे मेळटले मार्गदर्शन। चारी कुटुंबियांचेर पडला कौतुकाचो पावस। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। निमणो मान्सून गोंया पावलो, देखून भलायकी खात्याने जायती जतनाय घेतल्या। मलेरिया, डेंगी, टायफॉयड, कॉलेरा सारकिल्ल्या संसर्गजन्य रोगांची लागण जावची न्हय हाचे खातीर कितें करप हे विशीं भलायकी खात्यान गोंयभर जागृताय मोहीम हातात घेतल्या। खासा करून पावसाळ्यात जावपी संसर्गजन्य रोगांचेर भलायकी खातें नदर दवरून आसा। मलेरियाची लागण जाल्ल्या दुयेंतींक सोदून काडून तांचेर तातडीचे उपचार करपाचें काम चालू केलां। तशेंच जळारांची पैदास जातले जागे सोदून काडून ते निवळ करपाचें काम हातात घेतलां। भलायकी खात्याचो उपसंचालक जुजे डिसान हे विशीं अदीक म्हायती दिली। The major breeding sites are the construction sites. Construction sites, for any reason, for curing waters or monsoon waters, all get accumulated there, and especially abandoned constructions, the water gets stagnated, and there you have the breeding of the mosquitoes. We instruct the contractors or the builders to ensure that these breeding sites every week are treated chemically so that there is no breeding of mosquitoes, and they have to do regularly every week. Small pots, small containers which are discarded, thrown in the compound, in the open spaces, the monsoon water, rainwater gets accumulated there, the breeding. So source reduction we have to do, get rid of those unused utensils which are thrown out and where water stagnations happen. So it is a two-pronged strategy. One is to control the parasite, to bring the parasitic load as low as possible, and second, to control the vectors, to reduce the vector density as low as possible. So when both these things go down, the chances of spread or transmission of the disease comes far less. बाळ्ळेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राने संसर्गजन्य रोगांचेर प्रतिबंधक उपाययोजन चालीक लायल्या। तातूंत कामगारांची तपासणी करून नितळसाण मोहीमय हातात घेतला। कुटबन जेटी हे संसर्गजन्य रोगांचे केंद्र जावन रावला। मुळाव्या भलायकी केंद्रान हे सुवातेर देखरेख दवरल्या। आमी थंय एक एकटो सर्वेलन्स वर्कर बेस्ड आसा थंय, त्या भायर आमचो हेल्थ वर्कर विजीट मारता एवरी थर्ड डे, आनी स्क्रीनिंग ऑफ लेबर सगळें चालू आसा, क्लेनलीनस ड्रायव्स बी सगळें। कुटुंबान केन्नाच्यान स्टार्ट करतले तुमी? एक तारखेर बोटी घालतात? ताजे पयलीं लेबर येता न्ही, ताजे पयलीं आमी स्क्रीनिंग चालू करतले। लेबर आयले की स्क्रीनिंग चालू। लोकांनी आपले सरभोंवतणी निवळ दवरपाचें, नाल्ल्यो कट्ट्यो बी आसात त्यो हें डिस्पोज करपाच्यो। तशेंच टायर्स बी आसात ते रिसायकलिंगाक दिवपाचे आनी डिस्पोज करपाचे। आमी एड्रेस दितात खंय रिसायकलिंग जाता ते टायर्स बियर्स, आमी लेटर धाडला म्युनिसिपॅलिटीक, तांणी ते एक्शन घेवचे म्हणून टायर्स बी खंय आसात ते। पावसाळ्यात लोकांनी आपली भलायकी कशी सांबाळची हे विशीं हेल्थ वे हॉस्पिटलान म्हायती दिल्या। संसर्गजन्य रोग टाळपा खातीर घेवपा विशींच्या जतनाये संबंधात हेल्थ वेच्या वखदा विभागाचो MD डॉ. विनय नायकान म्हायती दिली। So बारिश जब कंटिन्यूसली होता है तो the water flows and water doesn't stagnate. So there is the mosquitoes which has to breed, which will lay it larva, eggs and all. So these get washed away. So when there is little showers followed by sunlight, जब बारिश और sunlight दोनों रुक के होता है तो there is more chances of these spread of these diseases. The most commonest symptoms of malaria is the high grade fever. Initially it will be mild headache, body pain, person feels tired, and second day then he starts developing low grade fever. By third or fourth day he starts getting very high grade fever. The fever will be usually high, 103, 104 degrees, and these fevers will come at a periodic interval, like every day at the same time. Many times they self-medicate. People कितें जोर कितें थंडी आपणाक कांय ना म्हणून टॅबलेट खातलो काम करतलो अशें वता। अशें करपाक जायना, आनी समटायम्स दे गो टू क्वॅक्स ऑल्सो.
Many people are not very well qualified. They go for here and other alternative medicine. So for some diseases, alternative medicines are not effective, like homeopathy, Ayurveda and all. I am not commenting about them, but especially malaria zala, we have to give our medicines only. We have that drug protocol तसे दिवचे पडटा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. संवसारीक योग दीस शुक्रारा गोंयभर मनयलो. संयुक्त राष्ट्रसंघान 2014च्या डिसेंबर म्हयन्यात 21 जून हो संवसारीक योग दीस म्हणून घोशीत केल्लो. योग दिसा निमतान ताळगांव जाल्ले कार्यावळीत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे वांटेकार जाल्लो. तरणाट्यांनी योग गंभीरतायेन घेवचो अशें आवाहन राणेन ह्या वेळार केलें. फाटल्या कांय वर्सांत जगभरात योगाक बरी प्रसिद्धी मेळ्ळ्या. योगाच्या सरावा खातीर सरकारान तांच्या इमारतींनी लोकांक सुवात मेळोवन दिवची अशें ताचें म्हणणें. मिरामारच्या सायन्स सेंटरांतय योग दीस मनयलो. 3 bend your waist little and 4 bend more at the back. Those feet and hold your feet. 4 take close to the body your feet and sit straight, gaze in front. See that your knees are touching to the floor. Hands at the side. 3 palm facing upward. 4 final posture. 8 back to the position. Internationally, yoga has become so popular in the last couple of years. I mean, in India, I think more than in India, I think internationally people have taken up to yoga. All I can say to the younger generation is that we need to take this up seriously, and all members present here, and through the medium of the media, it is something that is very important because it talks about well-being and it's good for health. Today people are suffering through blood pressure and several other diseases, and I think through yoga is the best solution for many of these chronic issues. We are building huge health infrastructures, but people don't have space to go and practice yoga. So we need to see with only not by through the function, but also in the true sense by providing space in various government premises so that people have access to yoga. सरकारी कार्यालयां सयत हेर आस्थापनांनी योग दीस मनयलो. गोंय विद्यापीठाच्या NSS विभागान योग दिसा निमतान रॅलीचें आयोजन केल्लें. पळयात योग दिसा निमतान गोंयभर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींची ही कांय खिणचित्रां. Let's give a tribute to the Mother Saraswati, the knowledge, the goddess of knowledge and the prosperity. परत एकदा करूया. एक श्वास तर सगळ्यात महत्त्वाचं आपलं हे जे शरीर आहे ते रोगमुक्त चित्त दुःख भाव हरे. सडक पळ्यात लक्षात ये आणि एकदा सडक श्री
पुन्हा एकदा 1 2 पणजीच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया, इर्शाद शेख, मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेकर, दिवचलच्यान महेश गोवेकर आणि वास्कोच्यान हिरू महाले. सोनसड्यावेल्या कोयराच्या दोंगराचो उजो पालवलो आसलो तरी कोयरावेल्यान चलिल्लें राजकारण गरमच उरलां. कोयराच्या प्रश्नाचेर मिडियान फूक मारची अशें उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायक दिसता. उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा कोयराचो वाद हो एक व्हड गोंधळ जावन रावला. 2 ते 3 दिसां भितर हो गोंधळ सुटावय करतलो. मिडियान हो गोंधळ आनीक वाडोवचो न्हय अशें विजय सांगता. So I am requesting even the media to not create panic. This is a situation that is created because of the comprehensive mess created by the Fomento, which has failed to actually treat the garbage. They have only been passing on the buck to the municipality to them. They have only done bureaucratic issues here. No authority has taken proper responsibility. Now it is left to me as the minister to now settle this. The government is not scared of fighting this issue. They will take it up very seriously. The government is very clear that this lot of unsegregated waste that is lying within the shed will be cleared within the next 24 hours. Maybe by the weekend. मडगांव नगरपालिकेचो मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायक सांगता वेगळायिल्ल्या कोयराचो विलो लावपा खातीर पालिकेन गरजेची पावलां उबारल्यात. लोक सहकार्यय करतात पूण जे कोण सहकार्य करचे नात तांचेर खर कारवाय करतले अशें तो फुडें म्हणटा. सेग्रिगेटेड वेस्टाक पीपल आर फॉलिंग इन लायन अशें म्हणना की आमचे कडल्यान कांयच जायना अथवा लोकां कडेन कॉपरेशन आमकां हळू हळू वाडत मेळ्ळें आसा. एंड steps which there are certain steps which we are taking at this moment, but details of which I will divulge only when they are practically implemented. There are certain houses and certain societies, I am not going to name them, but we have taken out the list. Consistently repeated, despite telling them repeatedly, they want municipality to provide everything. On the top they will say that are you not paying your tax? So punitive action. मडगांवच्यान आमचे खबराकार संदीप तुयेकर आणि रमेश नायक रावत. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. येवकार आता पळोवया फुडल्यो खबरो. भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी आता मुख्यमंत्र्याच्या रडाराचेर आसात. सरकारी नोकरी दिवपा खातीर कांय अधिकारी लाच मागतात हे विशीं ताका म्हायती मेळिल्ल्याचें ताणें सांगलें. संबंधितांचेर खर कारवाय करतलो अशें ताणें सांगलें. सरकारी कामा खातीर अधिकारी लाच मागतात ताका लागून सर्वसामान्य लोकांक कितलेशेच त्रास जातात. प्रशासनात सुव्यवस्था हाडपा खातीर यत्न करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटात तो. हांवें ऑलरेडी ब्युरोक्रसीक मुद्दामून सांगलां की हाज्या फुडें कोणा कडल्यानूच कंप्लेन येवन उपयोग ना. विशेष करून करप्शनाची कंप्लेन येवंक जायना. म्हणजे कोणाच कडल्यान सामान्य मनशा कडल्यान कोणूच पयशे घेता हें म्हाका आयकोंक येवंक जायना. तें जर कळत जाल्यार डायरेक्टली सांगलां हांवें CM ऑफिसाक तांच्यांनी कंप्लेन करची आनी कोणायचेर म्हणजे तेजेर एक्शन घेवपा खातीर हांव फाटीं फुडें पळोवचो ना. गव्हर्मेंट जॉबा खातीर काही लोकूच पयशे घेवपाक लागल्या म्हणून म्हणजे मंत्र्यांची आमदारांची म्हाजी बिजी नांवां सांगून. पण हांव स्पेसिफीक सांगता खंयच्याच जॉबा खातीर कोणाकूच पयशे दिवचे पडना ह्या सरकारान. आनी त्या खातीर जे कोणूय चुकून हांवें मुद्दामून कारण काल सोशल मिडियाचेरूय बी बरोसो व्हिडिओ एखादो व्हायरल जातालो ताच्या खातीर म्हाका स्ट्रिक्टली सांगणें आसा कोणूच कोणाक पयशे दिवचे न्ही आनी कोणूय जर कोणाक आढळ्ळे आसत जाल्यार तेजी पुलिशेन कंप्लेन दिवची. ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जी आसा ही घेतली वयतली. म्हाका इवन दो ब्युरोक्रसीन सुद्दां कोण पयशे घेता म्हणून जर आढळ्ळो आसत जाल्यार डायरेक्टली म्हाका कंप्लेन करची. हाज्या फुडें कोणाकूच वगी रावचो ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. मडगांवच्या गांधी मार्केटांतल्या विक्रेत्यांनी शुक्रारा धरणे आंदोलन केलें. त्या उपरांत तांणी पालिकेचेर मोर्चा व्हेलो. म्हेळें उदक, बेकायदेशीरपणान वेवसाय करपी विक्रेते आनी कांय हेर प्रश्न तांकां सतायतात. शुक्रारा गांधी मार्केटांतल्या विक्रेत्यांनी तांकां सतयतल्या समस्यांक लागून धरणे आंदोलन केलें. आंदोलना उपरांत तांणी थेट पालिकेचेर मोर्चा काडलो आनी मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायकाक गाराणें घातलें. ह्या प्रस्नाचेर वेगळेच बसका आपोवपाचें ताणें मान्य केलां. गेल्या 4 महिन्या पयलीं शिवोक आमी एप्लिकेशन दिलें आनी तेजे नजरेक हाडून दिलें आमी अशें इलिगल एक्टिविटी चलता म्हणून.
मार्केटान टॉयलेट ना, तुगेले पावसा लागून शेड बांदपाची तें ना, रस्तो सारको ना, तरी सुद्दां सीओ काय एक्शन घेना. इलिगल सगळे अख्खे मार्केट अख्खे मडगांव सिटीन लोक वेंडर्स बसता, तेजेर सुद्दां सीओ काय एक्शन घेना. ताका लागून आज आमी ताका विचारपा येयल्ले. सो तेणे आमकां तें आश्वासन दिल्लें आहा की येत्या मंगळवार पर्यंत आपण हे सगळे क्लियर करता म्हणून. सपोज तेणे हे येत्या मंगळवारा पर्यंत तेणी क्लियर करना जाल्यार 15 दिसां भितर आमी हेज्या पेक्षा व्हडलो मोर्चो येतलो आनी हांगाच आमी धरना धरून बसतले. A delegation of vendors from Gandhi Market had approached to me today with their certain charter of demands, a few of which had a direct linkage with the municipality. One was with respect to the illegal vendors who sit on the road and sell their items. So they wanted action against them. Thirdly, issue was with respect to the sewerage corporation. The work of sewerage corporation, Marga municipality has done its statutory obligations with respect to that work. The only issue is the progress of work. Obviously, this work is being delayed disproportionate to the time. So we have already spoken right in front of them to the concerned engineers, and maybe by Monday we are going to obviously that corporation is going to speed up the work. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसाव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दिसा उजवडा एके बायलेच्या आंगावेली भांगरा सरपळी फार येतना एकल्याक वाश्को धरलो. पुलिसांनी ताका धरून ताचे कडल्यान सरपळी जप्त करून ते बायलेची सुवाधीन केली. वाश्को एके बायलेच्या आंगावेली सरपळी फार येतनाच त्या चोराक धरलो. चोराक पुलिसांनी धरून पुलीस कस्टडीत दवरला. चेन स्नॅच करून एक स्कूटरी वयल्यान एक भुरगो पळून गेल्लो आनी ताका लागून तेणी येवन आमचे कडेन काल कंप्लेंट दिल्ली. सो म्हणजे LIB स्टाफांनी त्या एरियाची सगळी CCTV फुटेज जी आसा ती चॅक करतकच एक त्या टायमार एक मनीस तिच्या डिस्क्रिप्शनाक मॅच जातालो तसली त्या मनशाची एक फुटेज मेळ्ळी बायक घेवन वता आसतना. इन्क्वायरी करतकच त्या एका मनशाचेर तांकां डावट, मागीर ताका तेंच्यांनी एप्रिहेंड करून आमी सगळ्यांनी ताका इंट्रोगेट करतकच ताणें कन्फेस केलें आनी मागीर तेजे कडल्यान ती चेन जी स्नॅच करून ताणें व्हेल्ली ती रिकवर जाली. चेनीचो वेट आसा अरावंड 22 grams वीथ पेंडंट. सो एज पर कंप्लेनंट ताजो वॅल्यू अरावंड 80,000 रुपीज. सो चेन इंटॅक्ट रिकवर जाल्ल्या आनी ताका आनी कडेनूय खूब स्नॅचिंगची इन्सिडंट जाल्ली आसा बाकीच्या पुलीस स्टेशनांनी. सो ट्रायंग टू इंट्रोगेट टू फायंड आउट हिज इन्वॉल्वमेंट इन दोज केसीस ऑल्सो. वाश्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. हांव पुता कडल्यान रियाज करून घेतालो. आज तेंच्या कडेन बरो स्वराभ्यास आसा. तेंच्या कडेन स्पर्धा करप म्हाका जमना. ते कितें म्हणटात तें म्हाका जायना. आयज हांव बेसूर गावंक लागलो जाल्यार ते सांगतात, डॅडी तूं बेसूर गाता. हां, आज ते म्हाजे गुरू जालेत. ही उतरां वाश्कोच्या चारी ब्रदर्सच्या बापायची. द्रिशल आणि ऋतिकेश हेच ते चारी ब्रदर्स. दोगांची धारवाडच्या डॉक्टर गंगूबाई हंगल गुरुकुलात शिकपा खातीर निवड जाल्या. गोंयभर तांचें कौतुक चल्लां. गुरुदेव चारी, ताची घरकान्न गौरी आनी भुरगीं द्रिशल आनी ऋतिकेश ही फामील वाश्को मांगोर हिल रावता. भजनांची आवड आशिल्लो गुरुदेव मेस्त काम करून पोट भरता. बापायचें भजन गायन आयकता आयकता द्रिशल ऋतिकेशाकय गायनाची रूच लागली. गोंयभरचे सर्तींनी वांटो घेवन दोगांयनी घरांत इनामां पुरस्कारांचो दोंगर उबो केला. दोगय वाश्कोच्या षड्ज गंधार म्युझिक अकादमीत शिकतात. कामांतल्यान वेळ काडून बापूय गुरुदेव पुतांक रियाजाक घेवन बसता. यश आनी संघर्शाची काणी सांगता गुरुदेव चारी. अशें जावपाक जायना की आवय बापूय शिकयता अशें भुरग्यांक एक चॉयस आसता की ना तुमी थंयसरूच त्याच वाटेन वचा, अशें जावपाक जायना. पूण हांवें म्हाज्या भुरग्यांक चॉयस विचारलो, बाबा तुज्या मनान कितें करपाचें आसा, तुज्या मनान कितें करपाचें. म्हाज्या धाकट्या द्रुशलान सांगलें की डॅडी आपूण एस जालें की म्युझीक कॉलेजीन वयता. हांवें म्हाज्या व्हडल्या चेड्याक विचारलें, ऋतिकेशा तूं कितें करूंक सोदता. ताणें म्हाका अशें म्हटलेलें की डॅडी आपलें एक मनान आसलें की हांगा गोंयान दोळ्यांचे दोतोर खूब कमी आसा कितें तातूंत हांव पूण एक इंट्रस्टेड असो आसा म्हणून हांवें ताका सांगलें. आमची परिस्थिती इतली ना पण हांवें ताका डॅडीक उठयलो, चल सर फुडें. मागीर ताका ते कांय ते कारणाचो ताका एडमिशन मेळूंक ना. पयशे हाडून अशें आसा की फुडलें कितें करतलो
ताका कितें आसा एक फायनान्स बॅकींग जाय कितें हें म्हाजे कडेन सांग अशें शकचें ना. त्या शिवाय तूं म्युजिकानूच क्लियर कर कितें करपाचें आसा तें. म्युजिकानूच वच म्हटलें ताका म्हणून ताणें बी इच्छा दाखयली की डॅडी आपूण एक काम करता म्युजिकानूच आपूण कंटिन्यू करता करता असो एक योगायोग गेला आर्ट एंड कल्चरांतल्यान म्हाका फोन आयलो की अशें एक स्कीम आसा की ह्या फावटी एक बरें एक इंटरनॅशनल लेवलीचेर एक 2 भुरगे आमी गोंयांतले सिलेक्ट करतले आनी धाडटले म्हणून अशें तेंच्यांनी म्हाका एक मॅसेज दिलो. हांव वचून तांकां मेळ्ळो वचून कला अकादेमीच्यान म्हाका तेणी आमोणकर म्हणटा ते आमचे तांच्यांनी म्हाका बरो सपोर्ट केलो. आमी फॉर्म भरले ऑडिशन जालें. ऑडिशनान आमचेच 2 जाण सिलेक्ट जाले ऑडिशनान आनी तांच्यांनी मागीर एक्स्ट्रा ऑडिशनान एक हितून दवरलें धारवाड 3 तारखेक आमी धारवाड वचून जाल्यार थंयसरूय सिलेक्ट जाले ते. एक म्हाका खूब आनंद जालो. हांव तेंचे कडेन करून घेतलो डेली बसून तेंच्या कडेन आनी ती रियाज करून ते आयज बरे हेचेर आसात. आज ती बरी म्हणजे बरो तेंच्या कडेन स्वर अभ्यास आसा. कित्याक मेन म्हटल्यार सांगपाचें आमी भजनां शिकल्या आमी अर्दे कुडेच आमचें जाल्लेलें आसा पण आयज तांचे कडेन कंपिटिशन करपाक आमकां जायना. ते कितें म्हणटा तें आमचे कडेन जायना. हांवूच केन्ना असो अभंग म्हटलो तेच म्हाका म्हणटा डॅडी बेसूर हांव म्हणटा मागीर डॅडी बरें म्हाजें बेसूर बरें हांव करता सारकें. आयज तेच म्हाजे भुरगे गुरू जाल्ले आसात. डॉक्टर गंगूबाई हंगल गुरुकुलांतले स्कॉलरशिपी खातीर देशभरच्यान 30 विद्यार्थ्यां मदीं द्रिशल आनी रितिकेशाची निवड जाल्या. थंय वचपाक कला अकादमीन तांकां मजत केल्या. देशांतल्या नामनेच्या गुरू कडल्यान तांकां मार्गदर्शन मेळटलें. द्रिशल आनी रितिकेशानय खूब शिकून मोठे जावपाचो हावेस उक्तायला. पळयात. डॅडी असो गावपाक रियाजीक बी बसतालो. आमी ते आयकपाक बसताले आनी आमकां तितून आमकां संगीताची आवड येयली. मागीर आमी मंदाताईच्या सर्जकांता अकादेमीन आमी शिकले शास्त्रीय संगीत प्रदीप नायक सर हेचे कडेन. आनी म्हाका खूब इच्छा आसा की फुडलो गायक जावपाची. गोंय सरकारान जी आमकां संदी दिल्या तेजो आमी भरपूर लाभ घेतले आनी करियर घडोवन दाखयतले आनी गोंयचें नांव केन्नाच सकयल येवपाक दिवचें ना. आनी जर आमकां फुडें आनी शिकपाचो चान्स मेळ्ळो जाल्यार आमी अवश्य शिकतले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.